प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज संतोषान भरून आमी जेजूच्या जल्माची धोबाजीक परब समोरमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात जेजूच्या जल्माचो संतोष सगल्यांक परगटात. जेजूच्या जल्मा वरवीं संवसाराचेर उजवाड फांकलो आनी मनशाकूळ संतोषान भरलें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान जेजूचो संतोष आपणायलो आनी होच संतोष मनशाकुळाक दिलो. आमी आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान जेजूचो संतोष मनशाकुळाक परगटूंक आमकां आपोवणें आसा. दुखांतल्यान आमी सूख आपणायता आनी कोश्टांतल्यान खरो संतोष आमी जोडूंक पावता. म्हणटोच जेजून हाडलोलो खरो संतोष आमी भोगूंक आनी दुसऱ्यांकूय संतोषान भरूंक आमकां कृपा ह्या पवित्र मिसा भेटेन मागुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचो. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येता ताची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवण परगटता. अशें तो सियोनाक सांगता, तुजो देव राजवट चलयता. चीत दिवन आयक, तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात. ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोतात, कित्याक सर्वेस्पर सियोनाक परतून येता. तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. घोट्टाण जाल्ले जेरुसालेमाचे घरा निवासानो, खुशालकायेचे उद्गार सोडात, कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरजेक बुजयता. जेरुसालेमाची सोडवण करता. सर्वेस्पर आपलो बावळो झुजाक तयार करता आनी प्रितुमेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रुचून गाव नवेंगीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरियां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावड्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलचे कुळये थंय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुर्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची थोणथोणीत वाखाणी कर. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेलें वाचो. भावा भयणींनो, म्हाका जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार भुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायजी केला. ताचेच वरवीं सगळी प्रितूम रचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो परजोळ
आणि ताच्या सोयंबाचो संपूर्ण रूपकार देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संसार तो सांबाळता आणि पातकांचे मेळेपण काढल्या उपरांत स्वर्गार थोर देवाच्या उजव्याक बसला. जितले देवदूतांहून श्रेष्ठ नांव ताका दायजीपणान फावो जाले तितलो तो तांचेहून व्हड. आनी खरेंच खंयच्याच दुताक देवान केदना तरी अशें म्हणलां जायत, तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला. आनी तशेंच हांव ताचो बाप आनी तो म्हजो पूत. त्या भायर आपल्या मालगोड्याक संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा, सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर हें. उद्गार. दिसांमध्ये पवित्र दीस आज आमचेर उदेवून आयलो, कित्याक आज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर परसोळ्ळा. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. औरंबाक सोब्द आसलो आनी सोब्द देवासोवें आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवासोवें आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रोचल्यात आनी रोचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणें आयलोलें कांयच ना. ताचे सोवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखांत परजोळता आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सगळ्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाडा येतलो नीज उजवाड सोब्द जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो, तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रोचलोलो, तरी संवसारान ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलोल्या सोमेस्तांक, आपल्या नांवांचेर विस्वास ठेवतोल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदवणेन न्हय, मनशाचे खुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान भरलोलो ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाई दिवन जुआंवान आर्डून म्हळें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे संपूर्णायेंतल्यान आमी सगळ्यांनी घेतलां कुरपेर कुरपा. समूर्त
मोइजेसा वरवीं दिल्ली, कृपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणेंय कोदींच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या आव्हानांक काळजीदारपणान फुडो करून भियेनासतना शुभ वर्तमान परगटूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ख्रिस्ती धर्म परगटूंक फावो ती सोंपेपणां दिवंक आनी कसलीच बंदी घालिना जावंक बापा लागीं मागुया. आयच्या समाजान आमकां मेळटात ते तरेकवार उपाय वापरून आमचो भावार्थ नवसुरूंक, खोलावूंक आनी समरमूंक बापा लागीं मागुया. धुमाळ्यांत शुभ वर्तमान परगटतल्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमचो आदार आनी सहकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया.